ह्या दिसांनी हे जे भायले येयल्या ह्या बायलांचो खूबच बोवाळ जाला आणि आतां हांवें न्यूज पळयलो तो म्हणजे काणकोणचो आणि काणकोणा एक लोकल म्हटल्यार एक आमचो गोंयकारान 3 जाण भायले खंय ट्रिपल सीट ओवर स्पीड करून वयताले म्हणून तेणेन आमच्या लोकलान गोंयकारान तांकां विचारलें की तुमी ट्रॅफिक वायलेशन करता, तुमी ट्रॅफिक वायलेशन करून खंय वयता आनी तुमी लोकांक त्रासान कित्याक घालता अशें प्रश्न जेन्ना केलो तेन्ना तो भायलो तो मायग्रंट घाटी थंय लोकलांक सांगता खंय म्हटल्यार जे आमचे गोंयकार आसा तांकां सांगता खंय की तुम कौन होते हो, तुमी कोण, तुमकां तुमी ठोक दूंगा म्हटल्यार आपूण तुका शूट करतलो, आपूण तुका मारतलो. म्हटल्यार आयज गोंयकार जेन्ना गोंयकार कितें रॉंग जाता आनी रॉंग जाता तेजेर उलयता आनी ते सांगता आनी बरे भशेन सांगता तेन्ना हे भायले हे घाटी आमच्या गोंयकारांक धमकी दिता आनी ते धमकी दिवन अशें सांगता की तुमी गोंयकार आमकां काय सांगपाक शकना, आमी हांगासले डॉन जाल्यार डॉन. आनी तेणेन कोणाक तरी म्हटल्यार थंय रावन म्हटल्यार जे गोंयकार आसले तेंचे फुड्यान रावन तेणेन कोणाक फोन मारलो खंय अख्तर म्हणून. आतां हो अख्तर कोण? हो मोती दोंगरावयलो अख्तर खंय. आतां हेजो कोण बापूय, हेका सपोर्ट कोण करता, हेजी वोट बँक कोणाची आसा, हो व्हडलो प्रश्न चिंत पडटा. कारण आमी गोंयकार जेन्ना कितें म्हटल्यार रॉंग जाता, ट्रिपल सीट वयता आनी हे कोणाकूय मोखूंक शकता, कोणाकूय ठोकूंक शकता, असली परिस्थिती गोंयान जाल्ली आसा. दर वेळा आमी एकूच उलयता, एवरी टायम आमी सांगता की बाबा हे भायरसून येयल्या, हे दादागिरी करपाक येयल्या, हे गोंयकारांक मारपाक फोडपाक येयल्ले आसा, ही मस्तीपणां जाल्ली आसा. हो सरकार हेंकाच सपोर्ट करता, हेंकाच म्हजेघर सारकी स्कीम हेंकां पावयता आनी हेंकां सगळ्यांक लिगलायज करपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार करता. आनी मोती दोंगर पासून जो इनलिगल आसा, जी स्लम एरिया आसा ती टोटल इनलिगल स्लम एरिया, हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी हेजो आमी जो सुप्रीम कोर्टान पासून तेजेर डायरेक्शन दिल्लें आसा की ती डेमोलिश करपाक जाय. जो गोंयचो पयलूचो चीफ सेक्रेटरी आसलो हेणेन तेजे लिखी दिल्ली की हे डेमोलिशन करपाक जाय म्हणून. तरी पूण हे मोती दोंगराक लिगलायज करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता आनी सद्याक तांकां लागून स्पेशल तेंच्यांनी रेग्युलायझेशनाची स्कीम हाडलेली आसा म्हाजे घर म्हणून. आता काणकोणकार थंय जमले, काणकोणकारांनी तांकां धरले, काणकोणकारांनी तांकां सांगले, तरी पूण ते हे घाटी हे भायले हे मातूय भिवपाक रेडी ना. हे वयल्यान तांकां सांगता खंय तुमी चाहिए करो हम देख लेंगे म्हणटा खंय. म्हटल्यार तुमी जाय ते करा, आमी तुमकां पळयता. म्हटल्यार आयज अशें जाला की गोंयकारांक मात पासून भियाना. आयज गोंयकार सुशेगाद आसा, ओगी रावता, हेंकां कांय करिना, काकूट करता हेंच्यांनी आमचे सगळे खाल्ले, काबार केले, बाजार सोंपयले आनी वयल्यान हेंकां आमी धंदे दिले, कामां दिले, जागे दिले, सगळे दिले आनी वयल्यान हे आमकां सांगता ठोक दोंगा. याद करा गोंयकारांनो, हे आयज सद्याक ठोक दोंगा म्हणटा फक्त, फुडें ठोक देंगे. हे ठोकून उडयतले आमकां आनी काबार करतले. काणकोणचे लोक थंय कितलेशे लोक जमले आनी तेंच्यांनी तांकां पुलिसांक दिले, पुलिसां फुड्यान व्हरोन तांकां अरेस्ट करपाक लायले. पूण आयज प्रत्येक कडेन हीच परिस्थिती आसा. तो चिंबलाचो एकटो पंच तो शाणपणां सांगता, ते सायडीन हे काणकोणा शाणपणां सांगता, ते सायडीन मर्डरी जाता, रेप जाता, क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता, थंय चोरयो जाता, डकैती जाता, हे चालूच आसा. आनी हेजो कारण कितें म्हटल्यार मॅक्सिमम जी क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा, ऑलमोस्ट 90% सुमार क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा एज पर रिकॉर्ड्स, हे पुलिसांचोच रिकॉर्ड्स सांगता. 85 to 90% ह्यो क्रिमिनल एक्टिविटी गोंयान जाता त्यो हे भायले करता. हो आमकां एलक्यू रिप्लायन मेळिल्लो आसा. हे मायग्रंट करता, हे घाटी करता. आनी तुमी पळयल्या घाटी हे आयज तोंड फोडून वयल्यान सांगता की तुमी चाहिए जो करो, तुमी कितें जाय ते करा, हे आमचे म्हणटा. आयज ते पंच मेंबर वचपाक सोदता, ते पंच मेंबर निवडूनय येता, ते सरपंच जाता, ते झेडपी जाता, ते आयज आमदार जावपाक सोदता, ते आयज फुडें मिनिस्टर जातले, फुडें चीफ मिनिस्टर जातले, चीफ मिनिस्टराक निवडून हाडपाक सोदता. आनी वोट बँकीक लागून आमचे जे थोडे लाचार पॉलिटिशियन आसा हे वोट बँकीक लागून तांकां सपोर्ट करता. ह्या मोती दोंगरा सारखे बस्त्यो रेडी केल्ल्यो आसा, स्लम्स रेडी केल्ल्यो आसा, न्हय आमकां कितें घातले नाल्यार तांकां मतां पडटली.
आमी गोंयकारांनी आयज जागृत जावपाची गरज आसा. हे परत चालूच उरले नाल्यार कोणाक सोडची ना. ठोक देंगे म्हटल्यार ठोक देंगे, त्यांची स्टायलूच ती. ते हांगा बेश्टे उलोवपाक येवंक ना आनी थंय लोक इतले जमूंक नासले नाल्यार ते कोणाक ठोकीत तोय नेम नासलो. ते कोणाक अख्तराक जावं तेंचे गँग आसतले आनी कोण आसतले ते धांवन म्हटले 1000 पासून लोक कांयच न्हू कशे येवपाक शकता, कित्याक तेंचो एकवट एकटे जाता आनी रोखडेच धांवन येता. आमी गोंयकार फाटीं उरल्या. आयज गोंयकार एकटे रावपाचो गरज आसा. आयज सगळे धर्म जावं जाती बेती हे सोडून आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावपाची गरज आसा. आनी युनायटेड रावले नाल्यार गोंयकार म्हणून उरतले, नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचें ना. ही मेसेज सिंपल आसा. काणकोणानूच न्हू खंयूय आयज गोंयभरान आमी पळयता की अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर जाल्ली आसा. गोंयकारांक भिवन रावचें पडटा. पयरूच कुट्टाळी हांगाय असोच इश्यू जालो. सेम अशें धमकी दिवपाक कितलेशे भायले मायग्रंट जे येयले आनी धमकी दिवपाक लागले गोंयकारांक, जे फक्त साधारण इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले. सो अशी म्हटल्यार ऑफिसर आसतना पासून ह्यो धमक्यो दिता. सो ही परिस्थिती गोंयकारांचेर जावची न्ही म्हणून गोंयकारांनी चिंतचें. गोंयकारांनो आमकां फुडें समज आमची पिळगी राखपाक जाय, आमची फुडली जनरेशन राखपाक जाय, नाल्यार चिंतून फुडें मतां मारपाची गरज आसा. आमी समज चिंतून मतां मारिना आनी परत ह्याच बीजेपी सरकाराक आमी हाडले, हो लॉ अँड ऑर्डर असो न्हू, हेच्याकून पास जातलो. गोंयकारांक भायर काडून मारतले, जिते मारतले, फोडटले आनी कोणाक कांय दवरची ना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.